होय सर ह्या जाग्यार आत्तापासून एकले बाहेर आता होतो आत्ता रेकॉर्ड झाला तिथं गाडी स्पीड झाली त्या जाग्यार आणि एवढं सकाळी 11-12 ते होतं ह्या भुरगेला एकले बाय सारखी फिरकवले आणि पूण त्याच्या रात जाल्यार एकलो भुरगो पडलो देडा सुमार रातचे 1:30 तेच आमी तुका इतल्याकूच आपयल्या ह्या जाग्यार मातशें पळया परिस्थिती मातशें तुमचे कडेन जाता जाल्यार मातशें ते एफआर हांव केला कोचडे आसा पळय हय ही जी एरिया आसा पळय न्ही ते कॅपी पुलीसना पडटा कळ्ळें तुका तुका आमगे एरिया खबर आसा हय सावड्डे आमी सावड्डे साकून येयला ओके आतां हांवें मरे कॅपी पुलिसाक फोन केला ओके तो ऑन द वे आसा येवपाक कळ्ळें मरे तुगे कितें प्रॉब्लेम ना ते आमगे गाडी ती म्हाजी गाडी ते येतात ताका तूं दाखय आमी रावता हिंगा तेत म्हणल्यार बरोबर कित्याक फॉलोअप ते करतले बरं 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 आमकां गिरूडचें लागता न्ही रे बरं बरं शुअर 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 ते मध्ये फक्त जाण बरोबर दिसतात कित्याक तेंका एरिया कळना ते पोलीस साकून येतात कॉल मारतकच डायरेक्ट पणजे वयतले ते कितें आसा फक्त जाण बरोबर धाडटात ते बी धाडले सांगितलं डांग धाडटात पयलीं तर पयलीं पावा म्हणून विशाल बाबा आज तुम्ही टाकेर असलेले किती इशू जालो जस्ट ह्या सकाळच्या ह्या जाग्यार हो जागो सावड्डे बाजरा वचपाचो केपेंचो लोक येता रेवणचो लोक येता आनी दुसरो वाठारांतलो लोक ह्या जाग्याचो भोंवता बाजरा वचपा लागून आनी सकाळच्या फुडें एकली बायल ह्या जाग्यार ह्या खड्ड्या भितर कोण एकली बायल स्कीड जाली देवाच्या कडेन पडली ना पूण पडपाचें आसलें ताच्या बरोबर एक ल्हानशें भुरगें आसलें पूण देवाच्या कृपे ती साल्वार जाली कितें इतले डीप आसा त्या पुलिसांक हांवें फोन केल्लो आनी तांकां दाखयला हांवें स्पेशली दाखयला कितले डीप आसा पळय ते आनी तांकां इतलेंच सांगलां मागणें केलां की मातशें तुमी जे तरी कायद्यान तुमचे जे कायदो आसा त्या कायद्याच्या थ्रू कोणाचेर एफआयआर करपाची आसा कितें एक्शन घेवपाचें अशें जातलें बेगीन घेवचें म्हणून आता तुमकां पोलीस आपोवपाची कित्याक तुमचेर गरज पडली तुमकां ना आमी करता कितें आमच्यान आवाज आयकतलो कोण आमी रस्त्यार बसले आमी व्हडले व्हडले ह्या जाग्यार आंदोलनां केलीं रस्त्यार हांव बसलो खडे हांव काकोडे बसलो रस्त्यार एक हातांत कोट्टी पासून घेवन आनी कित्याक तें आमच्यान जायना आसता कित्याक हाटलिसान एकली केपेंचो एकली कपल्सां ती कपल्सां आनी ती प्रेग्नंट आसली बायल आनी ती दोतोरागेर वयताली हॉस्पिटलांत एक हॉस्पिटल आहा भुरग्यांक गेल्यार त्या जाग्यार ती वयताली प्रेग्नंट बायल आनी त्या जाग्यार तो म्हणपा लागलो स्पेशली डॉक्टरान सांगलां चड येवदान ट्रॅवल जावप ना कित्याक लागून ट्रॅवल जावप ना कित्याक इतले खड्डे आसा ताका तो भुरग्यांकूय भितरले आसा देंवपाक लागले ही परिस्थिती पावल्ली आसा इतल्या प्रेग्नंट बायलांक जावं पुरो थोड्या दादल्यांक चड पयस ट्रॅवल करता हेच्या हुडकूल आसल्या कारणान तांच्या हाटल्यांचे बॅकबोनाचे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा हे लोकांचे हेल्थाचे इश्यू वयल्यान ते सोडूच खबर दुसरे म्हणल्यार लोक एक्सिडेंट जावन कितलेशे पडलेले आसा आनी कितलेशे गेले त्या वर्सा केसीस इतले जाल्ले आसा पूण ह्या सरकाराक मात पडून गेल्ले ना कोणूच हेजेर जबाबदारी घेयना PWD घेयना MLA घेयना ना म्हूण आतां आमचे आतां कलेक्टराकूय खबर जाल्ले आसा पूण कोणूच हिंगा येवन पळयतलो आनी कितें करतलो कोणूच ना म्हाका एक सांग जेन्ना एक आमदार जो रिप्रेझेंटेटीव आसता ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी तो खंय तरी फेल जाता एक डिपार्टमेंट जे PWD म्हणटा तें फेल जाता जाल्यार इतलीं फेल जाता तरी मागीर लोकां कडेन ऑप्शन कितें आसता तें तूं सांग म्हाका आतां काय ना आतां पुलिसांक आपोवन पुलिसांक सांगपाचें बाबा ह्या जाग्यार तुमी कितें तरी सेफ्टी हाडा ना तुमी रावा ह्या जाग्यार हे ट्राफीक लोकांचे एक्सिडेंट मातशें उणें जावपा खातीर कित्याक ही जबाबदारी कोणाची एक आमदाराची ही जबाबदारी आसा PWDची ते सगळेच फेल जाल्ले आसा जाल्यार लास्ट ऑप्शन कांयच ना एकूच ऑप्शन म्हणल्यार पुलिसांक आपोवपाचें आनी सांगपाचें तर ही परिस्थिती जाल्ली आसा मातशें तुमी तुमचे सेफ्टी सांबाळा पूण तितली जबाबदारी खंय तरी कलेक्टराची जावं डेप्युटी कलेक्टराची आसा काय ना आसा म्हणजे ते फेल जाल्ले आसा सगळे फेल जाल्ले आसा कित्याक जग बरो लोकांक खबर आहा गोंयभर लोकांक खबर आसा की रस्त्याचे इश्यू कितले हाय पावल्ले आसा ते आनी रस्त्याची परिस्थिती कितली भयंकर जाल्ली आसा ती बरें आतां तुमी पुलिसांचें आपोवन सांगपाचें अशें म्हणलें पूण खंय तरी हें तुमी एक डेलिगेशन जावं कितें तरी एक लेटर घेवन तुमी पुलीस स्टेशनार समज गेले जाल्यार खंय तरी तेंचेर FIR जाता जाल्यार तेंचो आवाज दामपाचो प्रयत्न जाता तेजेर तुमचें कितें मत आसा हे आनी कितें प्लस तेमी आमच्या लोकांचो आवाज म्हणटा तो बंद करपाक तेमी ट्राय करतात हे FIR भिवप म्हळ्यार लोकांक भिवप हे आमकां भिवयतले आनी तोंड धापतले पूण अशें ना तें आतां सगळो लोक शिकल्लो आहा आतां कोणूच भिना कित्याक सगळे लोक आमचे गोंयकारचो भुरगे तरणाटे भुरग्यांकूय बरें शिकप आसा आनी ते जाणा कितें केल्यार कितें जाता तें हे पयले लोकांक भिवयताले लोकांक मारपाचे विरपाचे पयले जाताले ते आतां गोंयकार भियेना कित्याक लोकांचे पासेस पिड्यार जाल्ले आसा नाजाल्यार लास्टाक इतलेंच आसा कित्याक आमी रस्त्यार पळोवन मरपाचे काय कितें
ही परिस्थिती नाका म्हणून लोक आतां उलयता. सेम इशू रस्त्या लागूनच एक सांग्यार एक असो एक इशू जालो. खंय तरी एक मनशान तो आवाज केलो आनी तेजेर खंय FIR जाली. एक जर्नलिस्ट तो तेणी एक खंय तरी आवाज केलो, बाबा तें सत्य आसा तें दाखयलें, तेजेर खंय FIR जाली. म्हणजे हेजेर हें कोणाचो खंय तरी आवाज दामपाचो प्रयत्न चालू असो दिसता तुमकां? एक्झॅक्टली हांवें सांगलां तुका, तें सांगलां आमचो लोकांचो आवाज, सामान्य लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न केल्लो आसा ह्या सरकारान. आनी मिडियाचेर रिपोर्टरांचेर ज्या टायमार FIR जावप हें मूर्खपण जावन आसा. हें मूर्खपण, हें खंय तरी भियेलां, तें तेमचें भाण फुट्टा, कितें तेमचें एक्सपोज जाता. त्या कारणान लोकांनी ज्या टायमार रिपोर्टरांचेर तो तुमी FIR करता, त्या डेमोक्रेसी म्हणटा तेणी खूं उरल्या, फ्रिडम म्हणटा तें खूं उरल्या, फ्रिडम ऑफ स्पीच खूं उरल्या. हें म्हाका जाप दिवपाक जाय. अरे लोकांचेर कोण आवाज काडला, लोक आपणाचें स्वता पासो झगडना, आख्या गांवच्या लोकांच्या पासो झगडटा. ह्या जाग्यार लोक पडोन मरता, तांच्या जिवाच्या वयल्यान लोक झगडटा, तांच्या वयल्यान लोक झगडटा. खंय तरी त्या दिसा एक सांग्यार एक इन्सिडंट जालो आनी खंय तरी DGPन जावं CMान एक स्टेटमेंट काडलो की आपूण टॉलरेट करपाना म्हूण. पूण जेन्ना हे रस्त्याचेर एक समज कोण पडटा, एक मरता, तेन्ना CM आनी DGP कित्याक एक्शन घेयना? हेजेर तुमचें कितें मत आसा? पळय आतां फूल सुवातेर फकत लोक आवाज काडटा, तेजेर एक्शन घेवचे सुवातेर CMान पयलें एक्शन घेवपाक जाय. जे कितें लोक कित्याक लागून आवाज काडटा, लोक कित्याक उपोशणां बसता, लोक कित्याक आंदोलन करता, जे वयर तेणें जे लोकांचे प्रश्न आसा तांकां जाप दिवन तें उत्तर दिवन तें प्रॉपरली लोकांचें मांडपाक जाय. आनी त्या लोकांची जर कामां केलीं जाल्यार लोक कित्याक आवाज काडटलो, लोक कित्याक हें करतलो. आनी तुमी FIR आमचे कित्याक करतले? दॅट मीन्स तुमकां करपाकूच नाका, कित्याक तुमी लोकांचें पडलेलें ना, गोंयकारांचें तुमकां पडलेलें ना. तुमी वता थंयचो लोक आवाज काडले की FIR कर. तें दादागिरी आनी हुकुमशाही चलयली आसा गोंया भितर. सो तुमी मागता की हें जें कितें इन्सिडंट घडटा, जे FIR जें कितें जालां जावं कितें जालें, हेजें क्लियर इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय. सरकारान दोनी बाजू पळोवपा जाय. नाजाल्यार कितें? आनी आतां आमी आवाज काडटा, आमी कितें मुगे घर हें प्रॉपर्टी, ही सरकार पब्लीक प्रॉपर्टी, ह्या सरकारान एक जबाबदारी घेतला, मिनिस्ट्री म्हूण गेल्ली आहा, एक डिपार्टमेंट म्हणून आहा, तें कितें आहा तरी? ही म्हणजे आमी प्रायवेट प्रॉपर्टी हांवें झगडपाक ह्या लोकांच्या पासत मरे, त्या कुडचडकारा पासत मरे. हे आमच्या घर एका मडगांवच्या केपेच्या हिंगा सांग्यार लोक येता, हे लोकांच्या पासत आमी आवाज काडटा मरे. हय तूं जेवण शे येयली कोणकोला लागून आयकलं ना म्हणटा सांगा तें आयक सांगा तें आयक. कितें जालें? कितले दीस जाली आतां कोणकोल पडल्यार? ताका लागून आमी त्या बिंग रावला. उलय मगे सांग मगे. कितल्या जाण पडत आसा खंय तरी कोण तुमचें आयकना, सामान्य मनशाचें. कितें जावं रोस सगळ्यांक घालो, आमी सगळी टॅक्स फारीक करता, आमचें कांयच ना, आमी कोण लागना, हें आमच्या पिकार बांदता न्हू हे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.